भारत विकास परिषद परवरी, जनहित मंडळ परवरी आणि कला आणि संस्कृती खाते हांच्या जोड पावलान शांता व्याख्यानमाळेचे आयोजन केला। हे व्याख्यान 12 ते 14 जानेर मजगती विद्याप्रबोधिनी शिक्षण संकुलात परवरे जावपाचे आसा। आरटीएक्स गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकर। ही शारदा व्याख्यानमाला 2008 सालांत सुरू जाली। हे त्याचे 10वें वर्ष आसा। ह्या शारदा व्याख्यानमालेत तशे बऱ्यापैकी नामनेचे वक्ते जे आसात ते येवन गेल्ले आसात। सुरवातीक सच्चिदानंद शेवडे जे आसा तांच्यांनी समरगाथा ह्या नांवा खाली 5 दिसांची व्याख्यानमाला सुरू केली। त्याच्यानंतर चारुदत्त आफळे आसतले, डॉक्टर शंकर अभ्यंकर आसतले, असे वेगवेगळ्या प्रकारचे वक्ते ह्या व्याख्यानमालेक घेऊन गेले। सबंद गोंयांत ह्या व्याख्यानमालेच्या रूपान एक नवीन पायंडो आमी सुरू केलो। ही व्याख्यानमाला सुरू जाल्या उपरांत वेगवेगळ्या ठिकाणी व्याख्यानमाला सुरू जाल्यो आणि त्यो बऱ्या पद्दतीन चालतात। ही व्याख्यानमाला जी आसा ती 12 ते 14 जानेवारी ह्या कालावधीन आसा आणि जे स्थळ आसा ते परवरी विद्या प्रबोधिनी संकुल आसा थंय सांजचे 6:30 सुरू जावपाचें आसा। हरशी आमी 3 दिसांक 3 वेगळे वक्ते हाडटात। कोणू एकूच वक्तो हाडिल्लो आसा आणि एकूच विशय कोणू 3 विभागून आमी दितले। हो विशय म्हणजे तुमकां खबर आसा काश्मीर सद्या इन फोकस आसा, त्या संबंधी ते माहिती दितले। आनी हे वक्ते आसा श्री सुशील पंडित, ते सहसंस्थापक रूट्स इन काश्मीर ह्या संस्थेचे। तर पयले दिसा ते जे विशय म्हणटले ते प्राचीन काश्मीर, धारणा आणि परंपरा। ते आदी कशें आशिल्ले तेंचे फोक हे सगळे ते म्हणजे पॉलिटिकलूच अशें न्हय, सगळे कवर करतले ते। 13 जानेवारीक तेच वक्ते आणि विशय जो आसा तो मध्ययुगीन काश्मीर आणि दमन म्हणजे सबज्युगेशन तांचें कशें आसलें लोकांचें। आणि तिसरे दिसा 14 जानेवारीक आधुनीक काश्मीर आणि ताची चुनौतियां म्हणजे प्रश्न आसा पळय कितें तांकां फेस करचें पडटलें पळय पॉलिटिकल सोशियल ह्या संबंधी ते उलयतले।